गोंयांत वट्ट 1,37,623 लोक दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेतात। हातूंत ज्येष्ठ नागरीक, विधवा, दिव्यांग व्यक्ती ह्या लोकांचो आस्पाव आसा। ह्या येवजणे खाला कोणाक पयशे येतात तांणी आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करून घेवचे, नाजाल्यार पयशे येवपाचे बंद जातले, अशें समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी सांगले। आता मेरेन सध्या 1,09,193 लाभार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक केला। हे येवजणेचो लाव चालू उरपाक जाय जाल्यार उरिल्ल्या लोकांनी बँकेत वचून आधार कार्ड लिंक करचे, अशी विनवणी संचालकान केल्या। समाज कल्याण खात्याची जी पळय दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसा तातूंत सद्याक 1,37,623 बेनिफिशरीज लाभ घेतात, जातून सिनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरीक, विडोज विधवा जावं सिंगल वुमन एकल महिला आणि त्याचबरोबर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज म्हणजे दिव्यांग लोक। आणि आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडच्यान आणि गोंय सरकारा कडच्यानूय प्रत्येक डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स आयल्यात की तांच्यांनी जे पळय अकाउंट्स बेनिफिशरीजांक डायरेक्ट बेनिफीट वता एज ऑफ नाव आतां ते अकाउंट बेस्ड आसा ते आधार बेस्ड करचे, जेणे करून हातून इट्स दॅट सिस्टम एक फूल प्रूफ जावची आनी लोकांक तांकां खंयच आडखळ जायनासतना फक्त त्याच बेनिफिशरीजांक त्याच लाभधारकाक ताजो लाभ मेळचो ह्या खातीर ही एक उत्तम योजना सरकारान केल्ली आसा। आनी डिपार्टमेंटाक एक कंपल्सरी केला की वी हॅव टू आमी ताजी अंमलबजावणी करची। आतां जवळ जवळ 28,430 लोकांचे आधार कार्ड सिडींग जावूं ना, सो हांव लोकांक विनंती करता जे आमचे लाभधारक आसात स्किमीचे तांकां हांव विनंती करता की तांच्यांनी आपआपल्या बँकेन वचून हे आधार सिडींग करून घेवचें जाता तितले बेगीन, कारण जर हे आधार सिडींग जालें ना आनी आमी आधार बेस्ड पेमेंट जेन्ना स्टार्ट करतले तेन्ना जांचें सिडींग जालें ना तांकां हो पेमेंट आनी हो लाभ वचचो ना, तांचे पासून ते वंचीत उरतले आनी त्या खातीर टेम्पररीली तांचो आमकां बंद करचो पडटलो जो पर्यंत ते आधार सिडींग करनात। सो परत एकदा विनवणी करता की तांच्यांनी आधार सिडींग करून घेवचें आनी जेणे करून आमकां सरकाराची जी पळय येवजण आसा स्कीम आसा ती बरे तरेन लाभोवपाक शकतले। कितले लोकांनी सर केले आतां मेरेन एज ऑफ नाव 1,09,193 लोकांचे आधार सिडींग जाला आनी आमी जाणात की ही स्कीम 2001 स्टार्ट जाल्ली तेन्ना आधार कार्ड हें कंपल्सरी जरी नाशिल्लें, आतां प्रत्येक सरकारी ट्रान्जॅक्शनाक आधार कार्ड कंपल्सरी जाता आनी आधार बेस्ड पेमेंट हो एक सुरक्षीत पेमेंट, सो त्या खातीर हें गरजेचें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार।